पळय डिमॉनिटायझेशन जाला वो चड इफेक्ट आमकां ट्युरिजमाक पडलेलो आसा. सीएमान कांय खबर ना. सीएमान अजून येवन हांगर आमच्या बिचांचेर पळोवंक ना. कोण जोडटा कोण मोडटा वो कोण कितें रावतात पळय ते सीएमाक कांयच खबर ना. उलयलें म्हणून जायना, पूण आयज आमी धंदेकार सारके रस्त्यार पडलेले सारके रस्त्यार पडल्या. कित्याक जे नोटी हें जातकूच तांकां 2000 रुपया फॉरेनरांक कमीत कमी 5-6 वरां लायनीक रावचें पडटा. आनी ते तुवें एन्जॉयमेंट करूंक येयल्या ते तुजे लायनीक रावन पयशे हे करूंक येवंक ना. तेंचे पयशे तांकां आतां बँकेन मेळनात. आनी सेम सांगता आतां कांय इफेक्ट जावंक ना म्हणून. इफेक्ट जाला वो जावंक ना तुवें ट्युरिजमाक घेवन बिचाचेर येवन पळोवंक जाय. बिचा वयल्या लोकां लागीं विचारूंक जाय खरेंच बाबा तुमचे बिजनेस कशें चलता पळय तें, आनी मागीरूच तेजेर उल्लेख करूंक जावो. आयज लोक आमी इतले लाखांनी पयशे आमी बिचांचेर घालता आमच्या धंद्यांक, जाल्यार आयज आमच्या रेस्टॉरंटान जावं रुमांनी लोक ना रावपाक. आयज आमची शेकां आमी चालू केल्यात म्हटल्यार आमचे वर्कर पळय आहात ते सुद्दां सोडून गेले आमकां. कित्याक म्हणटा पात्रांव इधर कुछ काम नहीं है, पैसा नहीं, अपना वेटर का कुछ हम लोग को टिप्स मिलता तो वो भी नहीं मिलता है, हम कैसा हम इधर काम करेगा. आमचे वेटर बिटर आमचे सोडून गेल्यात आनी आतां शेकां आमची बंद करपाचो वगत येयल्लो आसा. जे मोदी सरकारान जे मनी 500 रुपयाचे नोटी चेंज केलेत हेचेर आम जनतेक व्हडलो फटको बसला. इवन टुरिजमाक व्हडलो फटको बसला. जे टुरिस्ट येवपाक आहात ATMान फक्त 2000 रुपया मेळटात. 2000 ते काय करतले, ताका लागून ते खावप त्यांचा लिमिटेड सगळा. आनी आयज जे धंदे आहात पळय धंदे सामके लॉसान गेल्लेले आहात लोकांचे. आनी दुसरे म्हणशीत जाल्यार जेन्ना ते ATMानसून 2000 रुपया काडटात तेन्ना त्यांच्या कंट्रीन तेंचे $4 कट जातात. आयज हो इतको इन्कम गव्हर्मेंटाक येवन सुद्दां गव्हर्मेंट हेचेर कांयच करून गव्हर्मेंट फक्त जी व्हडली व्हडली लॉबी आहात 5 स्टार हॉटेल असले लॉबी आहात तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी जे हे मिडियम लोक आहात तेंचे धंदे सामके फ्लॉप जाल्लेले आहात. आनी BJP सरकारान जे हे काय केलां ते सामके मिडियम लोकांक आनी आम आदमीक सामके घातक आहा. कॅशलेस जे आसा पळय हें एकदम गव्हर्मेंटाचें रॉंग डिसिजन आसा म्हाज्या हिसपान. आयज इतको तेचो प्रॉब्लम आयज लोकांक हें असो जाल्लो आसा. आयज ट्युरिजम बेल्ड ह्यो आयज आमच्या हरमल गांवांत आयज टोटली आयज इतल्यान जे न्यू इयरा कडेन आयज जो रश जाताली आयज सगळ्याक गर्दी जाताली फॉरेनरांची थंय आयज 11 जालो आतां टायम जाला आयज कोणूच थंय दिश्टी पडना. लोक जो आसा ह्या ट्युरिजमाचेर जे आयज पोट भरताले तो आयज लोक कवर जाल्लो आसा तेंचो बिजनेस. आयज प्रत्येकाक आयज 1-2-3 म्हयने खंय तरी हो बिजनेस चलतालो आनी आयज वरासभर लोक आयज पोट भरताले. पण आयज ह्या 2-3 म्हयन्याचो सीजन आयज हो कवर करून उडयला गव्हर्मेंटान. तो पहले कस्टमर बहुत रहता था, अभी 2-2, 4-4 दिन, 8-8 दिन बोनी करने का हो जाता है. बहुत कस्टमर आया था पर सब लोग भाग गया वापस. क्यों? न वो पैसे की वजह से, पैसा ही नहीं. सर बाकी धंधा बिल्कुल ठप है, बिल्कुल बिजनेस नहीं हो रहा है, बैठे हैं फालतू. पिछले साल तो ठीक था लेकिन इस साल कुछ नहीं है. कॅश जी आहा ती फॉरेनरांक मेळना. ATMान गेल्यार 2000 मेळटात आनी ह्या 2000 तेंचे दिसपट्टो जायना आनी इतको त्रास जाल्लो आहा फॉरेनरांक. तेका लागून शेकां सगळीं न्यू इयर आयलो तरी शेकान कोण बसपाक तयार ना. पयशे ना तेंचे कडेन. टॅक्सीवाले आहात ते बॉब मारतात तांकां भाडी ना. अशा परिस्थितीन आयज खूब परिस्थिती बिकट आयिल्ली आसा.